बागीवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, देवाची बासावणी मुखार दुबावून अब्राहाम पाटी फुडें सरलो ना, पूण ताच्या भावार्थान ताका गोठायेन भरलो आनी ताणें देवाक वाखाणलो. तर बासायला तितलेय शाती पावूंक देवाक पदवी आसा म्हूण तो बरो जाणो आसलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखोन आयलें. पूण ताका हें लेखोन आयलें अशें जें बरयलां तें ताचेच विशीं न्हय, तें आमकांय लागता. आमच्या सोम्या जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला ताचेर आमी भावार्थ दवरता तें आमकांय तशेंच लेखोन येतोलें. आमच्या पातकांक लागून ताका जिवेशी मारूंक दिलो आनी आमी प्रमाणीक जावचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलो. देवाचें उतर हें. देवाचें पोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक वाखाणुया, ताणें आपले पोरजेक भेट केली. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणणी. आपले पोरजेक भेट दिली. दोयीन ताणें सोडयली. आपल्या विंचलोल्या चाकरा दाविदाच्या घराण्यांत एका बोलवून तारकाक सर्वेस्परान उपसयलो. सबाब, सर्वेस्पराक वाखाणुया, ताणें आपले पोरजेक भेट केली. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो. आमचो द्वेस दवरतल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मांगा आपल्या बोगतीवून संदेशकारांचे तोणी जें ताणें बासायलोलें तें आतां देवान पाळलें. सबाब, सर्वेस्पराक वाखाणुया, ताणें आपले पोरजेक भेट केली. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय. ताचे लागीं स्थापलोलो करार आज मनांत हाडलो. अब्राहम आमच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आशेकी उगडास केलो. सबाब, सर्वेस्पराक वाखाणुया, ताणें आपले पोरजेक भेट केली. उद्गार. खुशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. सुर्गीचें राज खरेंच तांचें. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांच्या जमांतल्या कोणेकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पडला ते दायजाचो म्हजो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, मनशा, तुमच्या भितर नेनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला? मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोत्राय धरात आनी 2 ग्रेसकायेची आशा सारकीच सोडून दियात. कित्याक कोणाक पुष्कळ ग्रेसकाय आसलेली जाल्यार तांचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वपार सांगली. एक ग्रेस मनीस आसलो आनी ताच्या शेता बाटांक खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक पडलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून ताचे कूय व्हडले बांदतलो
आनी म्हज्या शेता भाटांचें सगळें उत्पन्न आनी म्हजो आस्तमेल तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हाकाच अशें म्हणटलो, जिवा म्हज्या 100 वर्सांक पुरोसो खूब माल तुज्या आदीं आसा, विसव घे, खा पिये आनी मोज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, आरे पिश्या, आयज राती तुजे कडलो तुजो जीव परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलें तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करतात, पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक नात त्याची गोठ ही. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. कित्याक म्हूण म्हाका फास मांडूंक सोदतात? दानियेलाच्या पुस्तकांत ते दोग दादले आपल्याक कुडीचो भोग घेवंक मेळना म्हूण निर्मळ नितळ वस्तुरी सुजानाचेर फास मांडूंक सोदतात. त्या वेळार तिका थारोन दिवंक दानियल तिका न्हीद दिवन त्या मनशाक उपरांत बोणकून फावो जाता. ह्या काळार क्रिस्तांवाचेर दुसऱ्या धर्माची भाव भयण फास मांडटात, कित्याक आपलो धर्म सोडूंक आनी क्रिस्ती धर्म सोंपोवंक. तेन्ना जायत्यो क्रिस्ती लोक अशें म्हणटात, देव खंय आसा? तो न्हिदला? ताका ताच्या लोकांक पिडापीड दिता तें दिश्टी पडना? देव न्हिदूंक ना, पूण आपल्या वेळार रावता आमकां थारोन दिवंक आनी फकत ताचेर विस्वास दवरूंक जिवंक गरजेचें. पयलीं आमचें मन काळीज नितळ निर्मळ आसूंक जाय. आमचें जिवीत सारकें ना जाल्यार दुबाव वेरे देंवचार वा दुस्मान आमचेर सोंपीपणी फास मांडटलो आनी आमकां नाटाक करतलो. शुभ वर्तमानांत जेजूचेर कसो फास मांडूंक जाय ते फारीक जावन ताचेशी येवन ताका प्रश्नान प्रश्न करूंक लागतात. न्हय ते नेणार आसले म्हूण, पूण तांकां ताचेर फास मांडूंक तो अपराधी म्हूण कळोवंक जाय आसलें. तरी जेजू नितळ निर्मळ मनान तांच्या प्रश्नांक जबाब दिता. आमी दुसऱ्यांक फसोवंक न्हय, पूण जिवितांत कितें बरें शिकूंक, प्रश्न करूंक आनी दुसऱ्यांचो आमचेर शिराप घेवंक न्हय, पूण बेसांवां घेवंक वावरुया. म्हजो थाराव, जिवितांत दुसऱ्या सवें बरे तरे वागूंक आनी ताचे पासत मागूंक सदांच वावुरतली.